आम्ही उलोवन फायदा ना। आता ही शॉपा खंयच्यान खंय मेरेन स्टार्ट जाल्या? पण मोठा त्यांना विचारत तुम्ही ऑपरेट करताले शॉपा तुम्ही ऑपरेट करताले तुमका मातूय सांगना त्यांच्यानी कित्या खातीर मोडटा त्यांना विचारलं बरं म्हणून मला सियामा तुम्ही विचारूंक वता त्यांका उगीच रावले तुम्ही आम्हीच काढला तुम्ही काढले हा म्हणला ओके पण कित्या खातीर तुम्ही कित्याक काढली सांगतो सीएम सांगतो तुम्हाला रायटूच ना जाल्यार सीएम टॅक कर आज गोयकार उलयलो जाल्यार तो पडलेच पाडपाचे मोडलेच म्हणून सोदना म्हणजे गोंयकाराक बिझनेस करूंक मेळा दिना गोंयकारांक बिझनेसूय ना ना गव्हर्नमेंट जॉबूय ना आनी फकत भीक मागपाची कोणे बिझनेस करपाचो कायले येता पळय तेंच्यांनी आमचं राज चल्यार आमकां राज हे कोणाच्या आशिर्वादान तांकां बिझनेस करूंक मेळटा आनी गोंयकारांक मेळना तुम्ही सीएमा विचारपाचे नाजाल्यार पंच बी कोण आसा सरपंच बी कोण तुम्ही विचारपाचे बाबा हे काय उत्पन्न काय घाल्लें मागीर आयज पंचायत बॉडी बीन येयली कोण सरपंच पंच नंबर कोण येवंक ना पंचायत कोणूच ना कोणूच येवंक ना पंचायत म्हाका तुमच्या हितून म्हाका सीएमाक एकूच विचारपाक जाय की जे पळय आमी आतां हांगासर धंदो करताले गोंयकार पळय जे धंदो करताले तांकां आतां हे मोडिना फुडें आतां कितें करपाचें करूंक ना भायल्या 5 स्टार हॉटेलां बांदता पळय न्हू 5 स्टार हॉटेल तेंच्यांनी हे केला हे तुका पोटाक लागून करताले काम पोटाक लागून हा हे जमनी विकता कोण सरकार विकता हा आनी हे आतां 5 स्टार हॉटेलाक लागून तेंचे शान तेंचे पळय शान आहा पळय न्हू ते वयता न्हू ताका लागून हे बंद करूंक लायला आनी काय ना तुमकां नोटीसी येयल्ल्यो खंय पयलीं नोटीस पळयल्ल्यो पंचायतीन कोणाक दाखयला मिटींग घेता म्हणून कोणाक दाखयला तुमकां नोटीस बी काय दिवंक ना खंय येयला कोणाक मिटींग तेंच्यांनीच घेतला पंचायती आनी कोणाक काय दाखोवंक ना सो 27 येयल्ल्यो तुमच्या आयज हे आतां डेमोलिश करपाची ऑर्डर काडला पळय हायकोर्टान ते आतां तुमचे डेमोलिश चालू आसा कितें म्हणपाक सोदता आतां हाचेर कितें करपाचें कोण काय करूंक शकना येयला वळचून हेंचे कडेन पयसो आमचे कडेन पयसो आहा तुमकां खबर आहा की नेहरू लेक फिशरमॅन झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा गोंयांत तेन्ना आमचे जायते नुस्तेकार आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचे नुस्तें हाडून हांगा एक मार्केट आसली आमचे शशी गोवेकर म्हणटा तेका तेणी आपले आदी एक बरें मार्केट बांदून दिल्लें आमकां कोणाक लोकल फिशरमॅन म्हणून आयज जी जाय ती शॉपां मोडले हांगा ते आमकां व्हडलें दुख ना कित्याक ते इलिगल आनी हायकोर्टाची ऑर्डर जेन्ना हे आमचे लोकलाचे एक नुस्त्याचें मार्केट आसलें आनी ते नुस्त्याच्या मार्केटान एक बारीक मनीस नुस्तें विकून आपलें पोट भरताले आनी ते आमच्या गव्हर्मेंटान कोर्टाची ऑर्डर म्हणून दाखोवन आयज ते डेमोलिश केले आनी कंप्लीट ते बंद केले जेन्ना आमचे फाल्यां ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेन्ना नुस्त्यान वयतले दर्यान वयतले आनी आयले नुस्तें हाडटले तेंच्यांनी खंय हांगा एकूय काय जागो उरलो ना कितें आमी विकतले म्हणून एक फिशरमॅन मार्केट आसलें तेच्या पोंदाक बसून आमी हे नुस्तें आमचें विकताले आनी आमी आमचे फॅमिलीचें पोट भरताले आतां आमकां एक व्हडलो प्रश्न जाला तो फाल्यां आमकां नुस्तें काडलें जाल्यार आमी खंय वचप खंय वचप वताक बसप आतां तूं जाणाय आमच्या गोंयांत कितली गरमी आनी निलनान तर चडूच गरमी आहा म्हाका दिसता ते आमचें नुस्तें केन्ना फाल्यां पंचायती फुडल्यान बसचें पडटलें आमकां कित्याक आमकां आनी ऑप्शन ना दुसरें